फोंडेकारांनी गोरवां रस्त्यार दिसली जाल्यार आतां भिवपाची गरज ना, आमी आसात. हो स्ट्रे कॅटलचो NGO करपाचो सादारण 2018 आमी थोडे जाणां भुरगे बसलेले तेन्ना कितें जाता, जेन्ना यंग एजीचेर आसता पळय तेन्ना प्रत्येक गोश्टी गव्हर्मेंटाक कोचप, ते करिना मरे, हें करिना मरे, अशें सगळें करताले. सो त्या टायमार सहज एक आयडिया आयली की बाबा ते स्ट्रे कॅटल रस्त्यार आसा किंवा ते जनावरां त्रास करता, तेका कितें तरी आसतलें. मागीर तेज्या नंतर काही लोकांक म्हणजे काही वळखीच्या मनशां वांगडा वचोन हांव डॉक्टर धुरी आमचे जे एनिमल हजबंड्री आसा पळय, आतां रिटायर जाले ते, तांकां वचोन मेळ्ळो. तांणी थोडी स्कीम सांगली. मागीर आमचे अभय नायक म्हणून एनिमल हजबंड्री पणजे आसता, तांणी बरे तरेन आमकां एक्सप्लेन केली. आनी सगळ्यो क्रायटेरिया कळटकर एक 2 गोश्टी लक्षांत आयल्यो की 2 गोश्टीची आमकां गरज आसा जी आमचे कडेन सद्याक ना. ती म्हणजे एक जागो आनी दुसरो म्हणजे एक क्लॉज आसलेलो तितूर की क्लब 5 वर्सां गोंयांत रजिस्टर आसपा जाय. जागो म्हणटकर सगळ्यात पयलीं मनीस आमकां हांगा ह्या वाठारान येता तो म्हणजे भवानी प्रसाद पाटील, कारण तेच्या इतलो भाटकारांनी हांगा कोण ना. म्हणटकर तेजे कडेन उतर घातलें आनी कितलीशी लाख स्क्वेअर मिटरा मदली थोडीशी म्हटली जागा आमकां दी, आनी तेणें ते हय म्हूण सांगलें आनी जागा दिली. आतां दुसरो प्रश्न आसलेलो क्लबाचो. बाब सुनील राठोड आनी हांव क्रिकेट खेळटाले पयलीं, वांगडा खेळटाले. त्या टायमार सहज ताका विचारलें, अरे अशें म्हाजो प्रॉब्लेम आसा, ह्या कामा खातीर मरे म्हाका क्लब जाय. जाल्यार ताणें सांगलें आपूण कोर कमिटी कडेन उलयता आनी 2 दिसां भितर तुका उत्तर दिता. त्या प्रमाणे खरेंच 2 दिसां भितर तांणी आपलो क्लब आमकां हँडओवर केलो आनी हो जो प्रोसेस सुरू जालो तो फायनलायजेशन म्हणजे आज उद्घाटन ते हेजें जाल्लें आसा. त्यानंतर NGO जाला. कोवीड काळा खातीर थोडेशी गोश्टी मातश्यो स्लो जाल्यो, पूण आतां फास्ट पिकअप जावन आमी आतां 19 गोरवां आसा आनी 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो म्हटल्यार 100-120 पर्यंत वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी सादारण वर्सभर जर आमी काम करून आमच्या NGOचें हें आसा की 300-350 पर्यंत गोरवां ह्या वाठारान भोंवची. आनी जाता तितले आमी एरिया आतां म्युनिसिपालिटी जाली, आतां सायडीची पंचायती आसा ती 1-2 एप्रोच जाल्ली आसा, काही गोश्टी डिस्कशन चालू आसा. सो जशें ते फायनलायजेशन जालें काय तेंच्या वांगडा MOU करून बाकीची जी थंयची गोरवां आसा, कवळी पंचायत म्हण किंवा तळावली पंचायत म्हण, बांदोडा पंचायत म्हण, हे 2-3 पंचायती क्लब करून हांगाच एक शेड बांदून हांगाच गोरवां हाडपाचो आमचो यत्न आसतलो. म्हाका भाशण उलोवपाक दिल्ल्या कारणान हांव रितेश सराचे तशेंच फोंडा म्युनिसिपालिटीचे आभार व्यक्त करता. आनी भाशण सोंपयतना एकूच गोश्ट सगळ्यांक सांगता, फोंडेकारांनी गोरवां रस्त्यार दिसली जाल्यार आतां भिवपाची गरज ना, आमी आसात. ज्या टायमार ॲक्सिडेंट जातात जावं काही इन्सिडेंट जाता, जर जनावर मेले जायत किंवा मनीस मेले जायत जाल्यार आमची प्रत्येक मनशाची भावना दुखावता. आनी तेन्ना प्रत्येक मनशाची सदांच अपेक्षा आसता की सरकारान कितें तरी करचें आनी सरकारान ही जबाबदारी घेवची. पूण बारीक विचार केलो जायत जाल्यार सरकार ह्या खातीर कसल्यो योजना करतात, सरकार हें तुमच्या पर्यंत दिवपाक कित पर्यंत तयारी दवरलेली आहा ही जाणून घेवपाची गरज आहा. कारण जी जनावरां आहा ही मनजात आहात आनी तांकां सादारणशें बरें वायट रस्तो आसूं का जंगल आसूं हें ना कळटा, ती आपली वाट चलत आसता. आनी हें सगळें करपाक आमचे गोंय राज्याचे सरकार आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद हेंच्यांनी बऱ्यांची बरी योजना, बऱ्यांची बरी फायनान्शियल आर्थीक परिस्थितीची भक्कम पंचायती किंवा आसूं म्युनिसिपालिटीक आसूं ही दिल्ली आहा. पूण इतकेंच जाय जशें जे NGOज जो क्लब आमचो तेंडुलकार भाव फुडें सरलो अशें आनिकूय तेंडुलकार सारके भायर सरपाक जाय, जेणे करून सगळे
लोक आमी सुरक्षीत आसतले. कारण आमी पळयता काल 2 दीस पयलीं एक MRFचोय कामगार मेलो. आनी हें करतलो जायत जाल्यार सरकारा बरोबर तुमचे प्रत्येकाचें योगदान जाय, प्रत्येकाचे हातभार जाय. जशें आमच्या डायरेक्टरान सांगल्या प्रमाणे प्रत्येक पंचायतीन म्युनिसिपालिटीत सरकार एडवान्स पयशे डेपॉझिट करता. आनी जशें आमच्या बरोबर आसात आमचे गोशाळेचे शिकेरेचे कमलाकांत तारी. आनी तुमी पळयलां आसतलें की पर्वरी पर्यंत थोड्या मार्गा पर्यंत गोरवां आसना. कारण आमचे कडेन येयले की हांव ताका फोन करता तो रोखडोच तिगू घालता. कारण गोरू शिफ्ट करप पासून सरकार पयशे येता. ते मोडलें केलें जाल्यार इंजरी जाली जाल्यार ती गोशाळा पळयता. आमचे डॉक्टर तेजे कडेन डॉक्टर आसात. गोशाळेक आमी डॉक्टरूय प्रोवायड करता. खंयचेच NGOन भायर सरले जायत बरे पयशे म्हणटा ते ऑलरेडी ह्या संस्थे कडेन आमचे डेपॉझिट जाल्ले. युटिलिटी सर्टिफिकेट केल्या उपरांत आमी परत डेपॉझिट करता. कसलीच भिवपाची गरज ना. पण गरज आहा ती तुमी आनी आमी संघटीत रावून जो हो गोशाळा आसूं जावं जनावरां खातीर काम करपाक आसूं हेजी आमची बरे पैकी तयारी जाय. जशें आमच्या शेतकी मंत्री रवी नायकान आपल्या फुडाकारान मार्गदर्शनान हे जे आयज गोशाळा केल्या तशीच तेंची मागणी आहा की आपणाक पोल्ट्री फंडा आमच्या एनिमल थोडो जागो दिवचो म्हणून. प्रश्न इतकोच आहा की सुप्रीम कोर्टाचे आमी तांकां सांगनात दिता म्हणून की कुत्र्या खातीर खंय तरी रस्त्या वयल्या कुत्र्यांक आमी लागीं करून शेल्टर दिता म्हणून. पण सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे एका जाग्यार कुत्रे हाडून दवरूंक शकना बंधनान. हेज्या खातीर उरता. पण तो विचारान प्रश्न आहा तांकां आमी सांगला दितात म्हणून. आनी कुत्र्याचे घेता आसतना स्टॅरिलायज करपाक आमी NGOक 1000 रुपया दिता. टायम टू टायम पयशे दितात. पूण ते ज्या ज्या भागान आयज आमी रेबीज फ्री गोंयान आहात तरी सुद्दां जे शेजारी राज्यांसून जे कुत्रे येतात वयतात थंय खंय तरी फरक येता. आनी हें जावंक जायना म्हणून आमची सरकार रेबीज मिशन म्हणून एक चलयता जे गांवां गांवांत वचून स्टॅरिलायज करता. जावं NGOक सुद्दां आमी तितके पयशे दिता. फायनान्शियल जे आर्थीक जी गरज आहा ही टायम टू टायम दिवपाची सरकाराची तयारी आहा. ह्या खातीर हांव मागता की प्रत्येकाची जबाबदारी आहा. जरी NGO ना केले जायत जाल्यार प्रत्येक मनशा कडेन खंयच्या ना खंयच्या गोशाळेचो नंबर बाळगोवपाची गरज आहा. खंय ना खंय डायरेक्ट कॉन्टेक्टान हाडून ते गोशाळेक जावं ते एडमिनिस्ट्रेशनाक संपर्कान घेवपाची गरज आहा. कारण मेल्ले असले गोरू पासून जाल्यार ताका आमी पयशे दिता. शिफ्टिंगाक पासून पयशे दिता. पाडकोले आसले जाल्यार ताका जेवणा खातीर 75 रुपया पर डे दिता. जनावरांक आमी 150 रुपया पर डे दिता. सो खंयचीच पयशा खातीर अडचण उरना. शेड बांदपाक आमी आतां हे शेड बांदपाक 18 लाख दिल्ले आहा. परत हायड्रोलिक गाडी घेवपाक 24 लाख आमचे आमी तांकां दिताले. म्हणजेच गरज आहा ती तुमची सरकाराक किंवा गोशाळेक सहकार्य करून जो प्रश्न भेटसायटा हो सेटल करपाक चड वेळ ना घेता. हांव मागता की आमी अशेंच संघटीत रावून आनीकूय गोशाळे करून बऱ्या पैकी प्रश्न मिटोवया. त्याच प्रमाणे हांव मागता की ह्या भागाचे जे पंचायती आहा हेंच्यांनी हे गोशाळे कडेन MOU करचो जेणे करून तेंच्या भागान जी जनावरां आहा ही रस्त्यार येयली किंवा खंय तरी अडचणी करता जाल्यार तांकां शिफ्ट करपाक तेंच्यांनी तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट करचे. ते गोशाळा जबाबदारी घेतले आनी हो प्रश्न मिटतले. सगळ्यात पयली खरें अभिनंदन करता ते श्री भवानी पाटील हांचे. कारण तेणी आपली 25,000 स्क्वेअर मिटर लँड ही फोंडा म्युनिसिपालिटीक दिली आनी ही गोशाळा हांगासर सुरू जावपाक शकली. आयज 1 स्क्वेअर मिटर लँड सुद्दां जरी दितलो आसत जाल्यार कोण दिवपाक पळयना. तो म्हणटलो आपल्याक खंय तरी ती कोणाक तरी विकूया आनी पयशे मेळटलो म्हणटा. पण अशा पद्दतीन कितली लाखांनी स्क्वेअर मिटर आसलेले सुद्दां लोक अशा पद्दतीत गोशाळेक फुकट लँड दिवचे ना. म्हणून हांवें मुद्दामून सांगलें कितली इंटेरियर आसूं न्ही पण तेणी स्वताहून विलिंगली ही लँड दिली. त्या बद्दल खरोखरूच ताजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. मना पासून ताजें अभिनंदन. दुसरें द पीपल्स फॉर एनिमल हातूंत युवा भुरगे सदोदीत खेळपाचें काम करतात. बट तो खेळपाचोच आपलो क्लब
हो ट्रान्सफर करून म्हणजे पिपल्स फॉर एनिमल हे NGOत कन्वर्ट करता. दोगूय जाण तेंडुलकर आनी दुसरो कोण तो संतोष राठोड ह्या दोगांयकू नेटान ताळयो मारत तांचें अभिनंदन करता. कारण त्यांनी उलयता आसतना सुद्दां सांगलें सगळीच जबाबदारी सरकाराची न्ही. बरेचशे फावटी लोकांक दिसता कितेंय जालें तर सरकारान करचें मरे म्हणटा तो. एक तर तो डायरेक्ट सरकारान करचें म्हणून आमदाराक फोन लायता आनी फोन लागलो ना जाल्यार गाडी धांवता. ऑफकोर्स आसा. गरू जरी रस्त्यार येयले जाल्यारूय मंत्र्याक नाल्यार आमदाराक गाडी, लायट गेली जाल्यारूय गाडी, उदीक ना जाल्यारूय गाडी. हे इतक्या आपली जबाबदारी कितें हे मनीस आयज विसरला. म्हणून तेणी सांगलें की आमी युवकांनी तरणाट्यांनी बसून विचार केलो हे सरकाराक गाडी चोवच्या पेक्षा आमी कितें तरी करचें. आनी ज्या कामाक सरकार 100% पयशे दिता, हांवें खंयसरूच म्हणजे मात्तूय कमी करूंक ना, 100% आमी कमी पयशे दिता. हें जर फाल्यां सकाळी हेंय काम जर आमी गोंयकारांनी जर केलें ना न्ही तेंय करपाक भायले कोण तरी येतले आनी परत तुमी म्हणटले आमी काम काडून भायल्यांक दिलें म्हणून. आज गोंयांत फक्त अश्यो 4 गोशाळा चलता. तितूंतली सगळ्यांत बरी गोशाळा चलता आमच्या तारीची. तो तारी हांगासर आयला, ताजें हांव अभिनंदन करता. त्या गोशाळेचेर आतां पर्यंत हांव 10 ते 12 फावटी गेलो. दुसरी गोशाळा जी सगळ्यांत बरी चलता ती आमच्या हनुमंत परबाची, जी वाळपय गोमंत गोसेवा हे आसा. आनी हांव विशेश करून मुद्दामून सांगता दोनूय गोशाळेंनी हांवें एक गाय दत्तक घेतल्या. त्या दर वर्सा त्या गायचो खर्च जो आहा पळय न्ही तो हांव दिता. म्हणजे वाळपयच्याय गोशाळेक दिता आनी सिकेरीचेय गोशाळेंत वर्साक कितले तरी 30,000 रुपया काय 35,000 रुपया ते एक गायचो जे एक्सपेन्सीस तिका जे खावपाक लागता ते घेता आनी तो दर वर्सा तो न चुकता ते घेवन व्हरता. आनी एकेन न्ही गाय भियाली काय ना तिचो चिकूय म्हाका धाडून दिता. म्हणजे खरवसूय बी ते धाडून दितात. ती गाय भियाल्या हो खरवस म्हणटा आनी तो ते हाडून म्हाजे कडेन दोनूय कडले पावयतात. ही बरी गजाल आसा. आता तुम्ही रवी बाब नायक तर हांगासली गाय नाका म्हणून तुमी दिवची, हांव दत्तक घेवपाक तयार आहा, पण मागीर खरवसपाक पावोवपाक जाय. पाटील जबाबदारी घे. हे हांवें कित्याक सांगलें तर प्रत्येक कडेन म्हणजे आतां पर्यंत 4 जाल्यात. तशें पळोवंक वचत जाल्यार 12 तालुक्यांनी कमीत कमी 12 प्रत्येक मतदारसंघान एक म्हणचो ना पण 12 तालुक्यांनी जर 12 गोशाळा जायत जाल्यार स्टे कॅटलाचो प्रॉब्लेम मेकळो जातलो, सॉल्व जातलो. आनी हो फक्त गोरवांचो प्रॉब्लेम ना, हो मनशांचो प्रॉब्लेम आसा. आमी बरेचशे फावटी जर एक्सिडंट पळयत दर दिसाक एक मनीस एक्सिडंटान वयता, कमीत कमी एक. वर्साक 365 लोक एक्सिडंटांत मरता. भितरले 25% लोक जे आसा पळय न्ही हे गोरवांच्या एक्सिडंटान मरता. गोरू आयले म्हूण गाडी तेवटेन घेतली, पडलो आनी मेलो. आतां हेका जबाबदार कोणाक धरतले? लोक म्हणटा सरकार जबाबदार. आमी जेंकां गायी दिल्यो म्हणजे कामधेनूच्या अंतर्गत ते गायी घेवपाक आमी तांकां 60,000 रुपया दिल्ले. तेंचें दूध काडून जाल्यार काय ते बी गायी रस्त्यार सोडपाक लागलेले आसा. हांवें आतां तेंय सांगलां जी कोण गायी डायरेक्टरान नोट करचे, फाटलेय फावटी सांगलां तेणे आजून इम्प्लिमेंट करपाक सुरू करूंक ना. जी कामधेनूच्या अंतर्गत गाय घेतली आनी ती जर रस्त्यार दिसत जाल्यार तेजी स्कीम कायमची बंद करणे, सगळे पयशे परत भरूंक जाय. ताका गरज आसा. कारण ते गायक जर आमी 60,000 रुपया दिल्या, तुका दूध काडपाक आनी दूध विकपाक दिल्या, ती रस्त्यार सोडूंक दिवंक ना. तर ते गायीक तरी रस्त्यार सोडचे न्ही. म्हणून कामधेनूच्या अंतर्गत दिल्ल्यो गायी ह्यो रस्त्यार दिसत जाल्यार तेजी पूर्ण स्कीम बंद करून सगळे पयशे रिकवर करून घे. सरळ आसा. कारण आमकां आनीक समस्या क्रिएट करपाची ना. आमी तुका धंदो करूंक दिला आसत जाल्यार ते लोकांक मारूंक दिवंक ना. म्हजें स्पश्ट मत आसा. आनी ह्यान फुडें कडक इम्प्लिमेंट कर. प्रत्येक वेटरनरी ऑफिसराक सांग जर दिसता आसत, कारण तिका आमी चीप लायल्या, रस्त्यार आसलेली तुजी HF गाय किंवा तुजी दुसरी गाय ती दिसून येता. म्हाका खबर आसा कारण हांव स्वता डेरी चलयता. ही गोमांचल डेरी त्यांनी सांगले त्या प्रमाणे स्वताची डेरी आसा. 700 ते 800 लिटर डेली दूध आमी गोवा डेरी किंवा सोगून हाका घालता. त्या ती तांच्योय समस्या आनी बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स खबर आसा म्हणून ह्या विशयाचेर हांव उलयतां. दुसरी गजाल आमी
ज्यो त्यांनी कपिला गायीचो उल्लेख केलो. गायची गोंयांतली गाय ही कपिला गाय आसा. त्या कपिला गायचेर ICRान रिसर्चूय सुरू आसा. त्यांनी म्हटलें की आमची गाय आत्ताच्या घडीक दूध दिता फक्त 1 लिटर. आमी सगळे जाण पयलीं तें दूध घरा कडेन काडटाले, ओके, ते गायक पोसताले, सगळें करताले. पण आमकां जर्सी गाय येवंक लागल्याक ती दिवंक लागली 20 लिटर दूद एका घातली सोडून. आनी आमकां दूद मेळपाक लागलें पिशवेचें, ओके. त्यामुळे ते 1 लिटराची किंमत आमकां उरोंक ना. पण हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता, ते 1 लिटराच्या दुधाक जें म्हत्व आसा तें त्या 20 लिटराक ना. ते 1 लिटर हे जितके पौश्टीक आनी जितके मेडिसिनल व्हॅल्यू आसा तितके त्या दुधा खातीर आसचो ना आनी येवचें ना. हांवें मुद्दामून तुमी कोणायकूय विचारल्यार जाता, आमचो वेटरनरी डॉक्टर ताका प्रूफ करतलो. कारण ह्या गायचें दूध 1 लिटर सुद्दां जरी मेळ्ळें आसत जाल्यार तें तितकेंच वखदी आनी पौश्टीक आसा, इन शॉर्ट सांगप म्हटल्यार. आतां म्हणजे त्या गायचेर म्हणजे आमच्या ICRान रिसर्च करून त्या गायचें दूध 8 लिटर म्हणजे 4 लिटर जालां 8 लिटर पर्यंत पावोवपाचो रिसर्च सुरू आसा. पण आमी फाटल्या बजेटांत आमी एक अनाउन्समेंटूय केल्ली, गांवठी गाय जी आपल्या घरा कडेन कोण जो पोसतलो म्हणजे तिका परत रस्त्यार सोडून घालचो ना, आपल्या कंपाउंडांत घालूनी, ती मेन रोडार येवंक जायना, आपल्या भाटात सोडून घालूनी. ती जो पोसतलो त्याने आमच्या कडेन रजिस्टर्ड करचें. तिकाय बी म्हणजे आमी स्टे कॅटल पोसपा खातीर 150 रुपया दिता. गांवठी गाय पोसपा खातीर म्हाका दिसता आमी 80 रुपीज प्रपोज केल्या. आमी ती स्कीम आतांच्या ह्या सप्लिमेंटरी बजेट जाल्या उपरांत ती स्कीम जी आसा पळय न्ही ती लागू करता. प्रत्येकान आपली गांवठी गाय आहा पळय न्ही ती सांबाळची. ते गायीक आमी दिसाक 80 रुपया तिका पोसपाक दिता. आमी गायचें संवर्धन करता आनी आमच्या कपिला गायचें संवर्धन जावचें म्हणून ही काडलेली स्कीम आसा. जमेस्त म्हणजे ह्या पुराय परिसरांतल्या सगळ्या लोकांक न्ही गोंयच्या लोकांक सांगतात की तुमची गाय जर गांवठी गाय जाका आमी म्हणटात ती आसत जाल्यार तिकाय घरात पोसात, तिजेंय दूध काडात, तिजेंय संगोपन करात. आमी 80 रुपया आमच्या कडेन रजिस्टर्ड करात, आपल्या कडेन अमक्यो गायी आसा म्हणून. ताका आमी दर दिसाचे 80 रुपया म्हणजे तुमचे म्हयन्याचे पयशे जे आहा पळय न्हू ते दिवपाची स्कीम ऑलरेडी इम्प्लिमेंट केल्या, ती दिवपाक आमी सुरवात करता. तुमी म्हणटले सरकारा कडेन दिवपाक खूब पयशे आहा काय कितें आसा, ना म्हणना हांव, बट ते दिवपा फाटीमागचें कारण हांवें ज्या पद्दतीत गायचें संवर्धन जावपाक जाय तें करपाक जाय आनी एक्चुअली जो मनीस काम करता तेका तेजो मोबदलो मेळपाक जाय म्हणून ही स्कीम आसा, म्हणून ही योजना आसा, ती आमी सुरवात करता. आयज तांच्यांनी आतां हांव सुभाष भाऊ शिरोडकर पाटील हाचे कडेन उलयतालो, आपल्या 4 पंचायतीचो एग्रीमेंट आयतार दीस सायन कर म्हणून. ह्या परिसरांतल्या सगळ्या पंचायतींनी एग्रीमेंट ह्या गोशाळे कडेन सायन करचो. जशें आमी ताका आनीक जर शेड लागली जाल्यार ताका आनिकूय शेडीक पयशे आमचो वेटरनरी मंत्री जो आहा पळय न्ही ताका आनिकूय शेड बांदपा खातीर ताका दितले. आनी तसो पळोवंक वचत जाल्यार एक्चुली हो बिजनेस म्हणून रन जावपाक जाय. इट इज नॉट ओन्ली द म्हणजे धर्मदया संस्थाच न्ही, हो बिजनेस म्हणून रन जावपाक शकता. गोमूत्र अर्क आज मार्केटात विकलो वता. आज आमी म्हणटा तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता, म्हणजे बरेचशे कडेन फक्त तुमी जर वयशात म्हणजे नॉर्थ इंडियन बीन देवळाच्या भायर एक गाय आसता, गाय तेजी आनी चारोय तेजोच. तो प्रत्येकाक देवाक पांयां पडून येयलो काय कितें सांगता खबर आहा, गायक चारो दी तुका पुण्य मेळटलें. चाऱ्याची किंमत कितली खबर आहा, तो म्हणटा काय ना 100 रुपया दी म्हणटा. ताका 100 रुपया दिवपाचे, चारो घेवपाचो, गायक दिवपाचें, ताका पुण्य मेळ्ळें. दीस इज ऑफकोर्स हे हांव फकाणां सांगना, ही रियलिटी आसा. हांवें पळयलां देवळाच्या भायर गाय घेवन तो आसता, चारोय तेणी धाडलेलो आसता, गाय तेजी चारो तेजो दिता ते 100 रुपया ताकाच मेळ. 100 रुपया घेवपाचे, चारो तेच्या कडल्यान विकत घेवपाचो आनी गायक दिवपाचो, पुण्य मात आमकां मेळटा. त्या खातीर म्हणजे अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो प्रत्येक जाण कशें कमोवपाचें हे प्रत्येक जाण ठरयता. त्या खातीर हांवें सांगलें म्हणजे गो सेवा करीत गो अर्क आसतलो किंवा गोमूत्र सगळे म्हणजे ताजेर वेगवेगळ्यो प्रक्रिया करून सातत्यात ही वेगवेगळ्या पद्दतीचे गो आश्रम खूब मोठ्या प्रमाणात चलता. तांकां पुराय टेक्निकल सायंटिफीक सपोर्ट जो दिवपाक जाय तो सपोर्ट दिवपा खातीरूय बी वेटरनरी डिपार्टमेंट इनिशिएटिव्स घेतले आनी हे कमर्शियली वायेबल कशा पद्दतीन जावचें ताज्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. म्हाका तर दिसता की गोंयांतल्या उरलेल्या NGOनी बी अशा पद्दतीत वेगवेगळे कडेन गोशाळा सुरवात करच्यो जेणे करून पुराय गोंयांतली स्टे कॅटल मॅनेजमेंट हे तेंच्यांनी पळोवचें. कारण हे
डायरेक्ट सरकार पळोवंक शकना, पण जेका पळयता ताका सरकार पुराय मदत हे सातत्यात करीत आयिल्लो आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीची मदत जी आसा पळय न्ही ही आमी करपाक शकतले. आमी सगळ्यांनी जर अशा पद्दतीन म्हणजे सगळे बाबतीत जर हे काम करपाक लागले, कित्याक ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन आत्मनिर्भर भारत आनी आमची संकल्पना स्वयंपूर्ण गोंय, हे स्वयंपूर्ण गोंय केन्ना जातलें, प्रत्येक गोंयकार जेन्ना जागो जावन काम करपाक सुरवात करतले पळय न्ही, हे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत गांवांतल्यान अशेंच भुरगे तरणाटे जेंच्यांनी आज पिपल्स फॉर एनिमल ही संस्था सुरू करून ते फुडें आयले. जर गांवांतले तरणाटे अशेंच संस्था सुरू करून जर एग्रीकल्चरच्या बाबतीत, फ्लोरिकल्चरच्या बाबतीत, फिशीकल्चरच्या बाबतीत, डेरीच्या बाबतीत जर फुडें आयले जाल्यार गोंयची रिक्वायरमेंट आमी गांवांतल्यान पुराय करपाक शकतले. आनी जी खऱ्या अर्थात जी रिक्वायरमेंट आसा पळय न्ही हें करप शक्य आसा. आनी ताका लागून जो तेंको जाय, जो सपोर्ट जाय तो पुराय म्हणजे गोंयचें सरकार आनी केंद्रांतले दिल्लीतलें सरकार म्हणजे डबल इंजीन सरकारांतल्यान डबल मदत दिवपा खातीर आमी तयार आसा. बट तरणाट्यांनी फुडें येवपाक जाय, आमच्या महिला भगिनींनी फुडें येवपाक जाय. सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान फक्त लोणचें आनी पापडच न्ही तर अशाय पद्दतीचे वेवसाय हे खूब वेगळ्या पद्दतीन आमी करपाक जाता आनी गांवांतल्यान हें करप शक्य आहा. आनी ताका पुराय तेंको सातत्यात आमी मेळटलो. हे आमी सातत्यात म्हणटा की आमचे तरणाटे दुसरे वाटेंतल्यान स्टार्टअप इनोवेशन हितूर तेंच्यांनी काम करचेंच, बट ट्रेडिशनल काम जें आसा पळय न्ही हेंय काम सोडचें न्ही. कारण जेका थोडीशी तकली आहा ताणें ह्या वेवसायांत जर लक्ष घातलें जाल्यार तेंय जावपाक शकता. हांव मुद्दामून कळपा खातीर म्हणून सांगता, भवानी पाटील हाजो भाव प्रितम ही इज माय गूड फ्रेंड. प्रितम थंय उबो आसा. ही इज बाय प्रोफेशन इंजिनियर, बट तो स्वता डेरी चलयता. आज खूब तेंपार ताकाय मेळपाचो योग आयलो. इंजिनियर आसुनूय बी म्हणजे ग्रामीण भागात डेरी चलोवपी भुरगो आसा. इज माय गूड फ्रेंड. हांव मुद्दामून सांगता कारण अशा तरणाट्यांनी जर गांवांतल्या भुरग्यांक एक काम करपाची जर संद मेळ्ळी जाल्यार आमी खूब मोठ्या प्रमाणात करूं शकता. गोंयांतल्यान गांवांतल्यान अशा पद्दतींतले तरणाट्यांनी फुडें येवचें आनी ट्रेडिशनल बिजनस परत एकदां म्हणजे मोदीजीत सुरू केल्ली PM विश्वकर्मा योजना, ही PM विश्वकर्मा योजना आमचे पारंपारीक वेवसायाक उर्जीत अवस्था परत एकदा दिवपा खातीर आसा आनी तें परत शक्य आसा. म्हणून हांवें म्हटलां कारण आयज ल्हानसो कार्यक्रम करप फक्त काव शेडीचें इनॉग्रेशन, बट तुमी म्हणटले मुख्यमंत्री आनी 3 मंत्री स्टेजीर आसा. म्हणजे आमचें सरकार ह्या गोशाळेच्या कार्यक्रमांक सुद्दां कितलें म्हत्व दिता हें तुमच्या लक्षात आयलां आसतलें. म्हणजे व्हडल्या बिल्डिंगेचें काय इनॉग्रेशन न्ही, बारीकसो कार्यक्रम, बट इट इज अ लायव्ह कार्यक्रम आसा. आमी जेका म्हणटा पळय जिवंत कार्यक्रम जेका म्हणटा ताचें तितकोच इम्पॉर्टन्स आसा. म्हणून म्हणजे म्हजे असेंब्ली 15 तारखेच्यान आसा तिजें काम आसतना सुद्दां आमचे बाबनवीन एक पत्रांव म्हणटा तसो ताका सदोदीत तो मुख्यमंत्री येवपूच जाय म्हणटा. तो ना म्हणटा तो आपल्याक खबर ना तूं येवपूच जाय आनी फोर्स केलो म्हाका कारण हो तितकोच इम्पॉर्टंट कार्यक्रम. म्हणून हांव मुद्दामून ह्याच्या कार्यक्रमाक येयलो. म्हाका खूब बरें दिसलें तुमी व्हडा संख्येन हांगासर उपस्थित आसात आनी ह्या कार्यक्रमाक त्या खातीर हांव परत एकदां म्हणजे तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी आयच्या फोंडा नगरपालिका बाबरितेश आनी तेजी पुराय टीम ज्यांनी शेड आनी बाकी सगळो इनिशिएटीव घेतला तांचें अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. त्या खातीर मला थंय आमी शेड घालून थंय एनवायरमेंटी थ्रू थंय आमी बरे तेमचे डॉग्स हाडून तेमकां स्टरलायज करून तेमचे जे एक्सिडेंटल डॉग थंय कुत्रे एक्सिडेंटान केन्ना तेंचे पांय तुट्टा केन्ना वेगळे वेगळे तेंचे डिजीज जाता ते सुद्दां आमी थंय क्युअर करपाक सोदताले की फोंड्या भितर सुद्दां खूब डॉग्स आसा तेंचे आमी बरें काळजी घेवपाक ते सुद्दां आमी नियर फ्युचर इमिजिएटली ते सुद्दां आमचे नेक्स्ट स्टेप आसतले. आनी फोंड्या नितळ आनी स्वच्छ दवरपा खातीर सगळ्याचो आमकां पाठिंबा आसा. म्हाका म्हाजे कावन्सिलर तेंचो सदांच म्हाजो पाठिंबा आसता. आमचे सगळे CO आसूं टेक्निकल स्टाफ आनी आमी बाकीचे सगळे म्युनिसिपल स्टाफ वर्कर्स हेंचो सदांच म्हाका पाठिंबा आसता. आनी तेजेर म्हाका दिसता आमी इतलें कितें करपाक शकले. आनी फुडें फोंड्या मास्टर प्लॅनूय आमचो रेडी जाला. तेजेर सुद्दां आतां ड्रॉइंग्स सुरू जाला आनी ते सुद्दां म्हाका दिसता आमी बरें फूड कोर्ट बरें पार्क फोंड्या बरें ग्रीनरी हाडपा खातीर आमी प्रयत्न आसा. बरें ग्रीन फोंडा करपा खातीर आमी आतां खूब कडेन गार्डन्स रिनोवेट केला, थोडे उद्घाटनूय जाले
वेगळे वेगळे जी ओपन स्पेसीस आशिल्ली ती सुद्दां आमी गार्डनाच्या रुपान आनी थोड्यांनी म्हाका रुपांतर केलें. थोडे म्हाका CSR हेल्प जालो, थोडे म्हाका इंडस्ट्रियलिस्ट म्हाजे आमचे जे फ्रेंड आसा तेणे सुद्दां आमकां हेल्प केलो. तेणें प्रायवेट एक गार्डनूय घातलें आमी. सो हें सगळें करपाक म्हाका सगळ्याचो आमकां पाठिंबो आसा, खास करून डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी सगळे मिनिस्टर्स. आनी तशेंच हांव नांव घेवपाक विसरलो, ऑनरेबल एक्स राज्यसभा MP विनय तेंडुलकर ते हांगा आसात. ते राज्यसभा MP आनी हांगा दाबा ते हांचे गांव तेंचो. सो तेंचे हांव आभार मानता की सगळ्याचे हांव आभार मानता. तुमी हांगा आयले सगळे आमचे CM ऑल मिनिस्टर्स आनी सगळे कावन्सिलर्स पंच हांगा आयले तेंचे हांव आभार मानता. आनी तुमी खास करून मुद्दाम फोंड्याच्यान सगळे आयले. सिनियर सिटीजन हांगा आसा, हांवें पळयला खूब जाण सिनियर सिटीजन सुद्दां आमचे एक इन्विटेशनार आयले. तुमी सगळ्याच्या मना पासून तुमचे देव बरें करून वता. धन्यवाद. थँक्यू. स्टे कॅटल स्कीम जी आहा पळय न्ही, ही आमी गोंयांत सगळ्यांनी राबोवची म्हणून म्युन्सिपाल्टी आनी पंचायतीच्या थ्रू राबयता. आतां पर्यंत 4 गो आश्रम गोंयांत जाल्यात, हो 5वो म्युन्सिपाल्टीन इनिशिएटीव घेवन केला. सगळीं गोरवां ही स्टे कॅटलाच्या स्किमीच्या अंडर येवची, जेणे करून आमी ताका पर गोरवाच्या फाटल्यान 150 रुपया दिता, शेड बांदपाक पयशे दिता, ताका लिफ्ट करपा खातीर मशीन ते गाडी दिता, सगळें दिता. गोंयच्या तरणाट्यांनी जर इनिशिएटीव्स घेतलो ओके जाल्यार हें पॉसिबल आसा. त्या खातीर कोमुदी दाद देवस्थान हेंच्यांनी आपले जागो जो आहा पळय हार्डली एक 15-20 हजार जागो दीत जाल्यार हें पॉसिबल आसा. सो जेणे करून 2 गजाली जातल्यो, स्टे कॅटलूय बऱ्या पद्दतीन उरतली, रोडार जाता ते एक्सिडंटूय बंद जातले. म्हणून डिसिजन खंयच्याच राज्यांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात पयशे दिना. बाकीच्या राज्यांनी 50 रुपया 60 रुपया दिता, पण आमी 150 रुपीज जे आहा ते पर कावच्या फाटल्यान ताका पोसपा खातीर दिता.